नमस्कार. आयच्या ग्राउंड झिरोक तुमकां सगळ्यांक येवकार. काल सावन शेळ मेळावलीचो बोवाळ चल्ला तो तुम्ही पळयलो आसतलो. किती हा आयची परिस्थिती. सकाळी सावन पुलिसांचो प्रचंड बिल्डअप थंय चालू जाला. डीजीपी धरून सगळे पुलीस अधिकारी थंय गेल्यात. किती जावपाक शकता, किती जातले आनी काल राती मेरेन जे आमी तुमकां कंटिन्युअसली लायव्ह दाखयताले ते आतां मेरेन किती घडलां ह्या सगळ्या गजालींची माहिती आमी जाणून घेतले. सगळ्यात पयलीं हांव आतां आमचो चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकारा म्हऱ्याक. लौकीक थंय आसा. लौकीक, म्हाका दिसता तुजे फाटल्यान भरपूर पुलीस बी दिश्टी पडटात. कितें चल्लां? थंय झगडी जाली शेळमेळावळी वाठारात. तेजे उपरांत ते सगळे लोक हांगा आयले इव्हिनिंग आनी हांगासर तेंच्यानी बरोबर इन्विटेशन केलें, रस्तो ब्लॉक करून दवरलो. तेजे उपरांत रातचे मागीर ते थंड जावन सगळे रिटर्न घरा गेल्ले. पुलीस काल मातशे फोर्स कमी आसलो पुलिसांचो, सो पुलिसांनी आयज सकाळ सावन आपली सगळी फूल फोर्स एकठांय करपाची तयारी केली. तुमकां हांव मुद्दम विज्युअल दाखयतां. समज आमी आतां वाळपयचे सर्कला कडेन वयले आहा. हांगासर एक फॉरेस्ट रिसर्च ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट आहा. थंय गाडयो आनी पुलीस पळोवपाक शकता तुमी. तेजे हो वाळपय वचपाचो रस्तो, ह्यो सगळ्यो गाडयो, स्कूटर, फोर व्हिलर, बसीस दिसता त्यो सगळ्यो पुलिसाच्यो. तेजे उपरांत हांगासर इंडियन सेकंड इंडियन रिझर्व बटालियन कॅम्प आहा, थंय तुमी पुलीस पळोवपाक शकता फूल. हो सगळो फोर्स हांगासर सकाळच्यान आहा आनी डीवायएसपीन आमकां सांगले प्रमाणे आनीकूय फोर्स आमी बॅकअपान दवरला. आनीकूय फोर्स तेंचे कडेन आहा जाय जाल्यार आपोवपाक. सकाळच्यान डीजीपी हांगा पळय सगळ्यान मदीं एसपी येयले, नॉर्थ एसपी, सावथ एसपी येयलो. तेजे उपरांत डीआयजी हांगासर पावले. बाकीचे एसपी हेडक्वॉर्टर, एसपी ट्राफीक हांगासर पावले. मागीर डीजीपी येयले. इतले जाल्या उपरांत तेंच्यांनी हरशीं कशें आसता, एका पीएसआय फाटल्यान 100 पुलीस आसता. असले जेन्ना इन्सिडेंट जाता जाल्यार आयज तेंचे अशें रेशियो, आयज तेंच्यांनी गोंयभरच्या सगळ्या पुलीस स्टेशनांतल्यान एकूच पीएसआय थंय दवरला रेग्युलर काम पळोवपा, आनी बाकी सगळे पीएसआय आनी एलपीएसआय लेडी पीएसआय हांकां सगळ्यांक हांगासर आपोवन घेतल्या. म्हणजे हांगासर सगळे स्टाराचे मॅक्सिमम स्टार आशिल्ले पीएसआय आसता ते पुलीस दिसता. म्हणजे मॅक्सिमम तेंचो फोर्स सगळ्या पुलीस स्टेशना वयल्यान तेंच्यांनी हांगा हाडला. पण सकाळच्यान आमकां फक्त तेंचे डिस्कशन दिसता. डीजीपी अजून हांगासर, डीजीपी पीटीएस वयर पुलीस ट्रेनिंग स्कुलान बसला. ब्रिफींग अजून तितलो म्हणजे तेंच्यांनी ब्रिफींग करपाक तितलें येवना. फक्त तेणी पीआयक थोड्या घेतले आनी मातशें ब्रिफींग केलें की आमकां कितें करपाक जाय, आमचें टार्गेट कितें आहा तें आमकां कशें हँडल करपाक जाय जे डीजीपीन ब्रीफ केलें. तेजे उपरांत दुसरे वटेन आमी जेन्ना शेळी मेळावले गेले थंय सदचे भशेन तेंचे जे स्पॉट, तेंचो जो स्पॉट आहा जे एवरीडे लोक येवन थंय हेका बसता, रस्तो आडोवपाक बसता, थंय लोक आसले. आमी दनपारच्या टायमार गेले तेन्ना परत एकदां जेवन लोक परत येवन बसले. तेंचे आयज विशय आसलो की आयज ते 4-5 म्हटल्यार ते वाळपय पुलीस स्टेशनार येवपा आसले. तेंच्यांनी 24 वरांचो अल्टिमेटम दिल्लो तेंकां की 24 वरां भितर तेंची जी मागणी आसली इकोस्कराचेर बी एक्शन घेवपाची ती कंप्लीट जाली जाल्यार जाप विचारपाक ते येवपाचे आसले. सो म्हाका दिसता तशें जालें म्हणून हांगासरले पुलीस जे थंय वचपाचे आसले अरेस्ट, म्हणजे एफआयआर जाला 27 जाणांची एफआयआर जाला. 27 जाणांक अरेस्ट करचे पडटा त्या केसींनी इन्स्टिगेट केले म्हणून. फक्त एकूच अरेस्ट जाला आतां पर्यंत, बाकीच्यांक सोदता. आनी शेळ मेळावळीचे जे हे आसले लोकल्सांचे लिडर आसले ते आसले थंय मेळावली, पण पुलीस थंय मेळावली म्हणून ताका अरेस्ट करपाक जाय वचून आयकूय ते तांकां इनपूट आशिल्ले ते पुलीस स्टेशनाच्या रावले आसतले लोक हांगासरूच येताले पळोवया म्हणून. दुसरे पळोवन आमी पुलिसांक विचारलें की काल जो इन्सिडंट जालो तेन्ना आयज तुमकां वयल्यान कितें इन्स्ट्रक्शन्स आहा काय म्हणून. सीएमू गोंयान ना, सीएम दिल्ली वचपा भायर जाल्यार 2 दिसांचे दिल्ली भेटेर आसतले. सो इमिजिएट परत तांकां कॉन्टेक्ट जावंक शकना. डीजीपी सगळे हांगासर सांबाळटा. सो पुलिसांनी आमकां एक हें दिलें की आमकां इतलेंच सांगलां की कालचे भशेन मार खावपाचो ना. सगळे सिच्युएशन जाय तशें हँडल करा, पण मार खावपाक थंय वचना इतलें इन्स्ट्रक्शन दिवन तांकां धाडलां. म्हणजे आमी मेसेज घेवपाक शकता की लोकां वटेनच्यान जर कितें रिएक्शन येयलें जाल्यार ताका कावंटर करपाक पुलिसांनी सगळी तयारी केल्या. आतां पुलीस स्टेशन जे पुलीस हांगासर फोर्स येयला तो स्प्लीट जालो. म्हणजे हांगासर जो ह्या सर्कला कडेन हांगासर पुलीस फोर्स आसा तो पुलीस स्टेशना कडेन येवपा म्हणून थोडो पुलीस फोर्स आनी थोडे पीआय आनी बरेचशे पीएसआय वाळपय पुलीस स्टेशनार वचून रावले. पण दुसरे वटेन आतां न्यूज येयली की थंय हेचे एसटी कम्युनिटीचे लिडर प्रकाश वेळी तांकां मेळोन गेले. डिटेल्स आहा तांकां कल्पेश दिसलो, कल्पेश तांच्या वांगडा आसलो. आनी तेजे उपरांत थंयच्यान गांवची हें येयली की तेंचे थंयच्यान सगळे डिस्बर्स जाले ते स्पॉटार बसलेले ते डिस्बर्स जाले. आनी
हितून गेले आपल्या आपल्या घरान गेले आणि ते रिझन आम्ही विचारले बाबा तुम्ही आता घरान गेले होते तुम्ही पुलीस स्टेशनार आसपासले आमची काय अरेंजमेंट ना म्हणपा लागले ट्रॅव्हल करपाची थंय तुमचे गाडयो ना एक रिझन दिले आणि ते परत घरा कडेन गेल्या थंयच्यान ते डिस्बर्स जाले आणि घरा कडेन फ्युचर कोर्स ऑफ एक्शन कितें आतां आमकां सद्या तेंचे कडल्यान येवन आणि पुलीस फक्त हांगसर वाट पळयता सद्या की तेंचे वटेच्यान कितें येता काय बाबा प्रमोद. एक गजाल लौकिक मुद्दाम जाणून घेवपाक जाय ती म्हळ्यार मुख्यमंत्र्याची भूमिका. आज सकाळी सुद्धा जेन्ना मुख्यमंत्री आमच्या रिपोर्टरा कडेन उलयले तांणी सांगले की डिमार्केशन जातलेंच, IIT जातलीच आणि ताजे उपरांत हो पुलिसेचो सगळो फौज फाट्याचो बिल्डअप सुरू जालो. सरकाराच्या लेवलाचेर कितले एग्रेशन दिसता सध्या आणि त्या एग्रेशनाचें रुपांतर कित्या भितर जावपाक शकता? ओके प्रमोद सरकार ठाम आहा आयचे म्हणजे काल जेन्ना ह्यो इन्सिडेंट जावन काल जेन्ना सीएमाक आमी गाठलो बंगल्या भायर तेन्ना सीएमाचे एग्रेसिव्ह आसलो सीएमान सांगले तेणी आपल्या स्टाफाक हात लायला आपल्या स्टाफाचे घाव केला आपल्या स्टाफाक इंजर्ड केला असले करपाक आपूण दिवचना जेणी कोणी हे केला तेंचेर एक्शन जातले म्हणून आयज सकाळी परत सीएमाक मेळ्ळे आनी सीएमाक विचारले तेणी क्लियर कट सांगले IIT मेळावलीच येतली डिमार्केशन काम स्टॉप जावचें ना लोकांचे कितें आहा ते वेगळे ते बसून विषय सोडयता ती मेसेजूय तेणी पास ऑन केल्या की तुमकां IIT थंयच जातली तो विषय लक्षात धरून तुमचे कितें वेगळे डिमांड आहा ते सांगा ते कन्सिडर करूया तेजेर चर्चा करूया पण IIT नाका हो विषय घेवन चर्चा घेवं नाका म्हणटा तो तेजें म्हणणें आहा की IIT थंयच येतली हे कन्सिडर करून हे मतींत धरून फुडलें डिस्कशन सुरू जावपाक जाय अशा हेतून हांवें दुसरे कडल्यान इनपूट घेवपाचो प्रयत्न केलो म्हणजे कॅबिनेटा भितर डिस्कशन जाता तितून कॅबिनेटानू हे स्वर आसलो की IIT जावपाक जाय आनी IIT थंयच जातली कालचे कॅबिनेटाक सगळे आसले इवन हांगसरलो आमदार विश्वजीत राणतेय आसले तेंचें मत कॅबिनेटार तेणी म्हटलें सीएम हे प्रोजेक्ट जावपाकूच जाय आमी हेजेर फाटल्यान वचपाक जायना अशें विश्वजीत राणे कॅबिनेटान तेंचें जेन्ना कॅज्युअल डिस्कशन जालें थंय मांडलां सो IIT खंयच्याच परिस्थितीन ते शिफ्ट करपाक सोदिना ते ह्याच जाग्याचेर व्हरपाक सोदता आनी लोकांक ते डिस्कशनाक आपयता इतलें लक्षात धरून की IIT थंयच जातली तुमच्या जाग्याचे विशय आनी कसले विशय आहा ते चर्चा करूया पण IIT जावपाक जायना हो डिमांड घेवन तुमी येवनाका IIT जातली तेजे फुडें वचून तुमचे कितें करपाक जाय ते डिमांड कन्सिडर करपाक जाय ते करूया अशें मताचो सरकार आसा. पुलिसेचो जर सद्याचो बिल्डअप पळयलो जाल्यार कितें इंडिकेशन्स मेळटात कारण इतलो बिल्डअप करून दवरला पुलिसेन धरून सगळे तूं म्हणटा तशें गोंयभरचे PSI BSI सगळे हाडून सो वॉट इज एक्सपेक्टेड कारण लोकांची भूमिका म्हाका दिसता क्लियर आसा लोक आपले गांवां भितर बसल्यात लोक म्हणटात आमी डिमार्केशन करपाक दिवचे नात मुख्यमंत्री दुसरे वटेच्यान म्हणटात डिमार्केशन करतलोच आपूण इतलो व्हडलो सगळो फौजो फाटो व्हरून दवरला तो पुलिसेचो मूड कितें आहा कारण एक गजाल कशी आहा की एग्रेसीव जावपाच्या बाबतींत काल एग्रेशन जालें काल लाठीचार्ज टियर गॅस सगळे घालून पळयलें तातूंतल्यान तुगेलें परत रिटेलिएशन येता अशी परिस्थिती भितर आनी गांव जेन्ना एक जाता तेन्ना सिच्युएशन हँडल करप भयंकर कुस्तार जाता अशा परिस्थितींत पुलिसेचो सद्याचो अप्रोच कितें आसा? पुलिसाचे टॉप टू बॉटम ऑफिसर हांगासर सकाळच्यान आसा आनी हांव एकूच लायनीन सांगता की तांकां इन्स्ट्रक्शन आहा तुमी थंय मार खावपाक वचना तुमकां सिच्युएशन हँडल करपाक धाडल्या पण तुमी मार खावपाक वचना म्हणजे काल जो इन्सिडेंट जालो खुबश्यो लेडी PSI जखमी जाल्यो आनी तांकां हॉस्पिटलान हाडच्यो पडल्यो सो तांकां बी क्लियर कट इन्स्ट्रक्शन म्हणजे तितूंतल्यान आमकां कळटा की काल जो मार खाल्लो तो इन्सिडंट मार खावपाचो पुलीस आयज फेस करचे ना आनी ते खातीर हो मोठ्या प्रमाणान पुलीस फोर्स किंवा कितें जाल्लें कितले लोक जमले जाल्यार हँडल करपाक आतां दनपार पर्यंत आसले ते दनपार न्हू आतां सांज पर्यंत जाल्ले ते 800 पुलीस सुमार आसले सगळे धरून तेजे फुडें आनी 300 पुलीस ऑन द वे अशें आमकां सांगलेलें पण म्हाका दिसना सद्याची सिच्युएशन पळयत जाल्यार ते 300 पुलीस हांगा येतले काय ते परत थंय भायले भायर डिस्पर्स जातले कित्याक रात जाली आनी ताची कांय एक्टिविटी हांगसर चालू आसतना पण पुलिसांक क्लियर कट इन्स्ट्रक्शन आहा तुमी थंय मार खावपाक वचना तुमी थंय वचून मार खावपाचो ना हेजो कळटा प्रमाण तुमकां फ्रिडम आहा तेंचेर जर कोणी अटॅक करता तेंचेर जर कोणी आंगार येता जाल्यार तांकां रिएक्ट जावपाचो तुमकां फ्रिडम गव्हर्मेंटान दिवन धाडला. लौकीक एक गजाल आसा की सकाळी सावन हो बिल्डअप जाला पण ताजे उपरांत कांय जालें ना कितें दिसता कित्या खातीर पुलीस रावल्यात कारण आय थिंक इनिशियली इवन वी वर टोल्ड दॅट डिमार्केशन करपी जी टीम आसा तीय थंय पावल्या अशी परिस्थिती भितर DGP थंय वचून रावला कित्याक लागून वाट पळयतात पुलीस?
डीजीपी सकाळी बरोबर येयल्लो तेन्ना ते हांगासर ह्या सर्कला कडेन म्हणजे रिजर्व बटालियन बी आहा थंय आसले. थंय फक्त तेणी मेन ऑफिसरांक ब्रीफ केले, बट व्हडले ब्रिफींग अशें जावना. म्हणजे सगळे पुलिसांक ब्रिफींग बी अशें कांय जावना. आमकां दिसतालें की सगळे फूल फोर्साक वांगडा ब्रीफ करतले आनी इन्स्ट्रक्शन दिवन ग्राउंडार वयतले अशें चित्र पयलीं सकाळीं दिसतालें. सकाळचें जें एग्जिक्यूट जालें तें आतां दिसना. म्हणजे फुडें कितें जालें तें आमकां समजना, पण पुलिसांक अजून पर्यंत कसलें इन्स्ट्रक्शन ना. दुसरे वटेच्यान तांकां कळ्ळें की 4-5 सुमार ते मेळावलीचेच लोक पुलीस स्टेशनार येवपाच्या. सो एक वेळ तें जालां आसतलें की ते जर थंयच्यान हांगा येवपाचे जाल्यार आमी थंय कित्याक या त्या स्पॉटाचेर बोळा घालपाचे सगळे हांगा येवपाचे विचारपाक अशें जाल्लें आसतलें. कित्याक टॅक्निकली जी केस आहा तेंचेर आनी केसीन जी नांवां येयल्या तितले शेणमेळाचे बरेचशे लोकांक जे लीड करता तांकां अरेस्ट करचें पडटा ह्या केसीन जे केसीक सेक्शन लायला. पण अरेस्ट फक्त आतां एक जाला आनी इतलो बिल्डअप तेंच्यांनी सकाळच्यान केलो पळय न्हू, हो कालच्या इन्सिडंटाक लागून जालो पळय. कालचो इन्सिडंट जो जाल्यार पुलिसांक एके वटेन लोकांचे रिएक्शन जे येयले तांकां मातशें तेंची कॉन्फ्लिक्ट जालें आनी रिएक्शन येयलें ते हँडल करूंक त्या टायमार ते स्पॉटार पावले अचानक जालें. म्हणून आयचो बिल्डअप हो त्या खातीर आहा की कसल्या प्रकारचे रिएक्शन कितले लोक जमो हँडल करपाक पुलीस तितल्याच पर्सन हांगासर तयार आहा. काल राती सावन लौकीक कितें मेरेन कितें जाला? कारण म्हाका दिसता 2 मागण्यो आशिल्ल्यो. एक PIचे FIR घालची आनी दुसरी म्हळ्यार मुख्यमंत्र्यान आनीक विश्वजीत राणेन चर्चेक येवची. ह्यो लोकां वटेच्यान आनी पुलिसी वटेच्यान जी कारवाय चलताली ती म्हळ्यार जाणी लाठीचार्ज आनी टियर गॅस जातकीर पुलिसेचेर हल्लो केलो तांचेर FIR घालपाची. आतां मेरेन म्हाका दिसता आमकां लक्षांत आयलां की लोकांचेर FIR जाल्या, पूण लोक जी FIR मागताले ती FIR अजून जाल्ली आहा काय कितें? आनीक तें जर आनी लोकांचेर ज्यो FIR जाल्या ताजी डिटेल्स कितें? ओके बरोबर. काल जो इन्सिडंट जालो पुलिसांनी त्याची FIR म्हणजे जे लोक इन्वॉल्व आहा नांवां घालून FIR ची रेजिस्टर जाल्या आनी लोकांनी जो डिमांड केलो तेंचो डिमांड मेन तो एकूच कराचेर फोकस जातालो की एकूच कराचेर एक्शन जावपाक जाय. तितून काय म्हणजे तेंच्यांनी म्हाका फॉर्मल अशी कंप्लेन तेंचे कडेन तेंच्यांनी डिमांड केला, एक मेमोरंडम डिमांड केला की तेंकां एक्शन जाय म्हणून. त्याच्या उपरांत काय ना फुडले अपडेट प्रमोद कल्पेश रातीचें कितें घडलें पण एकट्याक अरेस्ट जाला, बाकीच्यांक ते सोदताले. एक दशरथ हांव लौकीक यू होल्ड ऑन, आय विल गो टू कल्पेश एंड आई विल टेक दोज डिटेल्स. या लौकीक होल्ड ऑन, आय विल गो टू कल्पेश एंड आई विल टेक दोज डिटेल्स. कल्पेश कितें आहा ह्यो डिटेल्स? कारण काल राती सावन जेन्ना लोक डिस्पर्स जाले पुलीस स्टेशना वेल्यान ताचे उपरांत कितें कितें घडलें? रातयां कोणाचेर FIR जाली, कोणाक अरेस्ट केला, कोणाक पुलीस सोदतात, कोणाची नांवां ह्या FIR भितर आहा, डिटेल्स कितें? सर काल जेन्ना थंयच्यान लोक गेले ते लोक सर वयच्या पयलीं जेन्ना थंय भायले सगळी येवन ती थंयसर रस्त्यार बसलेली तेन्ना सर पुलिसांचें काम चालू आसलें. पुलिसांची नांवां घेवपाक चालू आसलें सर. म्हणजे कोण कोण ते कालच्या मोर्चाक जे लीड करता, कोण कोण फुडें उलयता, कोण तांकां सपोर्ट करता, तांकां आयडिया दिता की तेंची सगळ्यांची नांव घेवपाक सगळी तयारी केल्ली. तितून सर 21 जे लिडर्स आसा म्हणजे मेन जे कोण काम करपी आसा तेंची सगळ्यांची नांवां घेतलेली. आणि काल राती सर विश्व प्रभू जो वाळपयचो जो आम आदमीचो आसा तेका खातीर अरेस्ट केला आणि सकाळी तेका म्हापसा कस्टडीन धाडून दिला. आणि बाकीच्यांचे सर सगळे सोदपाक सर सगळ्यांक चालू आसा. भितर कांय लोकांची सर मेळवलीच्या लिडरांची नांवां आसा, पण राती पुलिसांक आमी विचारलें की तुमी तांकां वचून थंय अरेस्ट करतले. ते म्हणपाले की मेळवली गांवांत वचपाचे पुलीस कोण रिस्क घेवपाक शकना म्हणपाले. सो तेंच्या गांवांत आमी वयचे ना म्हणून तेंच्यांनी सर आमकां सांगलें. पण आयज सकाळी जर ते पुलीस वयतले आनी अरेस्ट करतले जाल्यार ते मेळवली गांवचे थंयच लोक बदले जाल्ले. पुलिसांनी वचून तांकां अरेस्ट करून उपकार काडले, पण लोकांनी तशें पुलिसांनी तशें करूंक ना. आयज आख्खे जे गांवचे लोक आसले ते ज्या जाग्यार बसतात त्याच जाग्यार वचून बसलेले. पण पुलीस तुमी सर पळोवपाक शकता म्हाज्या फाटल्यान हे इवन जे नॉर्मल पुलीस असतात ते पासून असता, पण जे ट्रॅफिक पुलीस असतात ते म्हाका दिसता हांगासर 500 परस चड आसा. दिस इज हो इन्सिडंट जाता न्ही सो फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री ऑफ वाळपय जाता सर. इतले पुलीस म्हाका दिसता सर आमी 19 डिसेंबर आणि 15 ऑगस्टाक पासून सर पळयना इतले सर आसा. आयज सर वाळपय DIG, IGP मागीर सगळे पुलीस वयले PI, SP, DYSP, इवन सगळे कॉन्स्टेबल, लेडीज कॉन्स्टेबल, लेडीज PSI, इवन होमगार्ड पासून आहा ते सगळे जाण आज वाळपय घेतले हांगासर येयल्ले आसा. दनपार मेरेन तेंची मिटींग जाली, पण मेळवलीन वचपाचे जे आपली जी पावर दाखोवपाची ती पुलिसांची प्लॅनिंग आसा काय कितें, तांकां अरेस्ट करपाची ती प्लॅनिंग आसा काय कितें, तेंचेर लाठीचार्ज करपाचो, काल जो अटॅक जालो पुलिसांचेर तेंचो रिवेंज घेवपाचो तो आसा काय कितें, काय डिमार्केशन टिमीक वचोन तांकां पुलीस प्रोटेक्शन दिवन डिमार्केशन करून घेवपाचें कितें ते भितून सर थारताले.
अजून मेरेन यांचे डिसिजन जायना. अख्ख्या गोंयचो पोलीस फोर्स वाडपय आसा आणि जितले लोक बसलेले आसा मेळवली तेच लोक थंयसरच बसलेले आसा. ते लोक बसले सुशागात, आपल्या टायमार येवन बसले आणि आपल्या टायमार येवन उठून गेले बीन. पण पोलीस हांगासर आसा ते हांगासरच आसा, त्यांचे अजून मेरेन काय डिसिजन जायना. सर डिमार्केशन करपाक बी टीम गेले आज काय गेलीत ना, काय फक्त पुलिसेचो फौजी फाटो आणि ती टीम ह्यो दोन्ही एका जाग्याचेर आहात? दोघे सर एकाच जाग्याचेर आसा. डिमार्केशन टीम कितें म्हणटा की आमी म्हणटा पोलीस प्रोटेक्शन घेवनच थंय वयता, आमी अशें डायरेक्टली थंय वचपाक शकना म्हणटा. पोलीस म्हणटात की आपल्या ऑर्डर जाय म्हणटात. सीएमान सांगल्या प्रमाणे सीएमान डायरेक्ट सरळ सांगला सकाळी की डिमार्केशन खंयच्याच परिस्थितीत स्टॉप जावंक जायना, डिमार्केशन चालू रावंक जाय आणि मेळवली आयआयटी जातली ती मेळवलेलीच जातली अशें सीएमाचें स्टेटमेंट आसा. तो प्रमाणे हेंच्यांनी कितें तरी एक्शन घेवंक जाय आसली. जी डिमार्केशन टीम आसा ती पोलिसांक रावता, पोलीस कोणाक रावता खबर ना. कल्पेश, एक गजाल मुद्दम लोकांची आज सकाळीसान भूमिका कितें आसा? ह्यो केसी फायल जाल्यात, FIR फायल जाल्या, अरेस्ट जाला, लोकांची भूमिका कितें आसा? सर ज्यांच्या सर केसी फायल जाला तेंच्यांनी एक्सेप्ट केला की आमी तांकां सपोर्ट करपाक गेले आणि ते सपोर्ट करपाक वयच्या पयलीं तेंच्यांनी मायंड क्लियर करून गेले की आमचेर कंप्लेंट फायल जातली ही तेंची तयारी आसली. सो ज्यांचेर कंप्लेंट फायल जाला थोड्यांक सर अजून पासून खबर ना की कंप्लेंट फायल जाला आपल्याचेर म्हणून. सो एकट्याक विचारले तुजेर कंप्लेंट फायल जाला तुका खबर आसा ना, आपल्याक तशें काय खबर ना म्हणटा अजून पर्यंत. सो पोलीस तेंचे पर्यंत पावंक ना. थोड्यांक सोदपाचें काम चालू आसा, एकट्याक अरेस्टूय केला. पण आता सध्याचे जो सिच्युएशन पळयला सर, आता सांज जायत येयली. आता जर डिमार्केशनाक वयतले जाल्यार तांचे गव्हर्नमेंट ऑफिस 5-5:30 बंद जाता. तेज्या उपरांत खंयची कामां जाता ती म्हाका खबर ना गव्हर्नमेंट ऑफिसान. पण अजुनूय सर डिसिजन पेंडींग आसा. तुम्ही पळोवपाक शकता इतलो पोलीस फोर्स जो भितर आसा, हो सगळो पोलीस फोर्स असो आसा सकाळच्यान. ज्यो गाडयो फाटल्यान इतल्यो ज्यो गाडयो लायल्या पुलिसांच्यो त्यो, पण अजून मेरेन सर एक्शन काय ना. बिफोर आय लेट यू गो, कल्पेश, एक गजाल, आज रातयां कितें एक्शन जातलें अशें दिसता काय कितें? कारण तुवें एक वॅलीड प्रश्न काडिल्लो तो म्हळ्यार जर हो इतलो पुलीस फोर्स जर डिमार्केशना खातीर हाडलो ना जाल्यार हाडलो कित्या खातीर? आज रातयां भितर कितें एक्शन जातली, अरेस्ट जातले हें अशें दिसता काय कितें? राती भितर सर, राती जर अरेस्ट करपाक गेले जाल्यार सगळे लोक मेळवलीचे सगळे लोक घरा आसतले, आपल्या घरा कडेन वचून अरेस्ट करचे पडटले. तर दोन गजाली आसा. लोक येतात आपल्या घरा कडल्यान फायट करिनात, लोकांची एक जागा आसा त्या जाग्यार येवन बसतात आणि थंयच्यान आंदोलन करतात. सो जर अरेस्ट जर करपाचे आसले तांकां उखलपाचे आसले जाल्यार आतां ते सकाळच्यान आतां दनपार मेरेन आतां आमचे जस्ट 10 मिनटां जाली आमी थंयच्यान केल्या, तितलो टायम ते थंय आसले. तांकां तर अरेस्ट करपाचें प्लॅनिंग ना. तर रातचे जर वचून तांकां जर आतां जर पोलीस कितें डिसिजन घेता जाल्यार सर ते म्हाका तर बरोबर दिसना की रातचे वचून तांकां अरेस्ट करता. कित्याक ऑलरेडी ते रस्त्यार आयिल्ले तांकां आनी इतलो सर म्हाका दिसता कितलेशे आख्खे गोंयचे पोलीस आसा ते आज वापस येयल्ले आसा. पुलिसां कडेन जाव तितलो फोर्स हाडलो, तेंच्यांनी आतां एक्शन घेवंक उपकारता आसली. पण तरी सर म्हाका डावट आसा की रातचे आज कितें ना कितें तरी जातलें. कित्याक सर जर तुमचें डिसिजन घेवपाक जायना जाल्यार इतले पोलीस हांगासर इतलो टायम रावचे नासले. ते म्हाका दिसता बॅक टू देर पोलीस स्टेशन ते वयतले आसले. पण अजून मेरेन रावला म्हणटकच कितें ना कितें तरी घडपाचें आसा शुअर. आनी सर कितें जाता एवरी टायम सर इन्फॉर्मेशन काडली पासून जाल्यार सोर्सीसा कडल्यान इन्फॉर्मेशन मेळटा. पण जेन्ना ताचो रिजल्ट जाता तेन्ना भलतेच कितें तरी घडलेलें आसता थंय सर. हे सर म्हणजे हांवें सर तेदीस पासून लागल्याक सांगलें की हायड अँड सीक ज्यो गेमी आसा त्यो मेळवलीच्या बाबतींत चल्लेलो आसा. सो आयजूय हांव तुमकां सांगता की आयजूय हायड अँड सीक गेमी भितरली गेम कितें तरी रातची भायर सरतली. सर कल्पेश, एक गजाल मुद्दाम विचारपाक जाय. मुख्यमंत्र्यांची रिएक्शन आमी आयकलां, विश्वजीत राणेचें रिएक्शन कितें कळ्ळां काय कितें? ना सर, विश्वजीत राणेचें रिएक्शन कळांक ना. विश्वजीत राणेक आमी पासून कॉन्टॅक्ट करपाक ट्राय केली पण तेज्या ऑफिसांतल्या लोकांनी सगळे तेजे PA बी तेंच्यांनी आमकां सांगलें की विश्वजीत राणे सध्या दिल्ली आसा. सो तेजे स्टेटमेंट अजून मेरेन सर कांय कोणाकूच खबर ना. थँक्स लॉट कल्पेश, गरज पडल्यार परत येता तुज्या म्हऱ्यान. लौकिक, यू वॉन्ट टू मेक अ पॉइंट, प्लीज गो अहेड क्विकली, देन आय विल गो टू श्याम सुंदर फट्टे इन बार्देस. सांग लौकिक. सकाळी जेन्ना अरेस्टांतले अशें आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की अरेस्ट जावपाक शकता म्हणून मेळवलीचे विलेजर्स, तेन्ना तेंचे कडल्यान आमी तांकां म्हटलें बाबा तुमकां कितें येयला वॉरंट येयला वा हे खातीर कॉन्टेक्ट केले तेन्ना तेंच्यांनी क्लियर कट सांगलें की अरेस्ट आमकां तशें कांय येयल्लें ना, इंटिमेशन आमचेर केस जाल्या म्हणून रजिस्टर, बट अरेस्ट करता जाल्यार सगळ्यांनी तेंच्यांनी डिसिजन घेतला की सगळ्यांक व्हरा, म्हणजे जस्ट लायक जेल बरो. म्हणजे ते जर एकट्याक अरेस्ट करपाक येता सगळो लोक थंयचो वचून पुलीस स्टेशनार वयता, तेंच्यो गाडयो हाडल्या तितून बसतलो आनी आमकां सगळ्यांक व्हर, आमकां कोणाक हांगा दवरूं नाका.
अशें लोकी तेंच्यांनी दॅट इज द डिसिजन. प्रिसाइज रिझन हांवें प्रश्न विचारलो की आज राती ह्या कितें जावपाक शकता काय कितें, कारण लोक सो जर आता ते सगळे घरा एकठांय गेल्ल्या कारणान बसून ते रावले, स्कॅटर्ड झाले. करेक्ट, लोक जर एकठांय बसून रावले जाल्यार तातूंतल्यान बोवाळ जावपाक शकता अरेस्ट करपाक गेल्ले कडेन. पण लोक जर आपापली घरा कडेन आसा जाल्यार थंय वचून जर अरेस्ट करप ही एक पुलिसांची रणनिती आसूंक शकता काय कितें? आसपाक शकता पूण कशें आहा ते इतले लोक इवन पुअर नेटवर्क एरियेन ते आपण इतले लोक कनेक्टेड आहा जरी घरा स्कॅटर्ड आसली विदीन 10 मिनिट्स लोक थंय जावन ते कितें तरी एकट्याक सुद्दां पयलीं उखलपाक पावल्यान ते इन्फॉर्मेशन न्यूज भायर येयली जाल्यार सगळो गांव विदीन 10 मिनिट 15 मिनटां भितर ते थंय एका स्पॉटाचेर जमता. म्हणजे इतले तेंचे ते सेट जाल्ले आहा. दुसरो तेंचो जो शेजारचो गांव तेंका सपोर्ट करता तेणी सांगला एक एक कॉलाचेर आमचे लोक पावतले म्हणून. इतले तेंचे सगळे मॅनेजमेंट चल्ला. म्हणजे तूं राती येवन कितें तरी धाड घालून ते 2 जाणांक अरेस्ट करपाक जाय आनी तिका उखलून हाडटलो म्हणून थंय जावपाना. राती भितर थंय जरी स्पॉटार पावले जाल्यार रोखडेच पुलीस स्टेशना कडेन सगळो गांव एकठांय जातलो अशा मुडान ते लोक. आनी म्हटलेले विश्वजिताचेर रिएक्शन इवन आमी पयलीं विश्वजीत ह्या इश्यू आतां फाटले 5 म्हयने चालू आहा तेन्ना विश्वजिताचेर रिएक्शन आमी घेताले तेन्ना तो फक्त सीएमा कडेन पडटा घेतलो. हे कितें आहा ते सीएम डिसिजन घेतलो ते आपल्याक लागना ते आपल्या फुडें फायल ना. सो आतां सुद्दां जेन्ना जेन्ना तेंचे कडेन मेळावलीचो विशय काडला तेन्ना तेणी फक्त सीएमाक पडटा केला की तेंचे डिसिजन सीएम घेतलो सीएम करता ते फायनल. प्रमोद थँक्स अ लॉट लौकीक. गरज पडल्यार येता परत तुजी म्हऱ्यांक. सद्याक वता बार्देजाक श्याम सुंदर फडते म्हऱ्यांक. श्याम, कितें आहा बार्देजांतले अपडेट? प्रमोद, बार्देसाचे अपडेट घेता आसतना आयज ट्युरिस्ट टॅक्सी ओनर्स म्हणजे नॉर्थाचे चडशे कलांगूट बागांचे अंजुना मागीर इवन पेडणेचे मोर्ची मांद्रे हे ट्युरिस्ट टॅक्सी ओनर्स मिनिस्टर मायकल लोबोच्या घरा कडेन सगळे येयले. 100 वयर ट्युरिस्ट हे आसले आणि ते येयले आणि त्याच्या घरा भायरूच येवन उबे रावले. आणि हे जालें कितें, मिनिस्टर मायकलान येवन आमकां मेळचें म्हणून. आनी मायकलान म्हटलें आमी तुमकां आपोवंक ना, तुमी आपणाक मेळोंक येयले जाल्यार तुमी भितर या म्हणून ते हें जालें. आनी त्या उपरांत मागीर ते तेंचो हें कितें आहा आमकां मायकलान सांगलेलें की जे मायल्स गोवा मायल्स आहा पळय ती तुमकां आपूण तुमच्या वाटेन आसतलो, त्यांनी आपलो सपोर्ट तुमकां आहा म्हणून सांगलेलें. आनी तो जर सपोर्ट त्यांनी सांगलेलो जाल्यार ते आतां खंय गेले आनी ते मायल्स सोडून आमच्या माथ्यार कित्याक त्रास आमकां कित्याक करता, आमचो धंदो कित्याक बुडयता हे तेंचो. तेन्ना आमकां आनी तेजे मिनिस्टराचे आमकां कितें सांगता ते कांय नाका आनी आमकां तेचो सपोर्टूय नाका म्हणून अशी तेंची भुमिका आहा. आनी जेन्ना मिनिस्टराक मेळ्ळे तेन्ना मिनिस्टरान म्हटलें तेंचे जे कितें प्रश्न आहा पळय तो आपूण सीएमा कडेन बसून आमी सोडोवंक शकता. एक जालें. दुसरें कोविडाचे हे खूब कमी जाल्ले आहा. एक्टिव्ह केसी खूब कमी जाला. तो हितून जर पळयल्यार म्हापशेन 24 एक्टिव्ह केसी आहा, शिवोलेन 23 आसा, कोलवाळे PSC 9 आसा, हळदोण्यान 11 केसी आहा, कांदोळे 32 आहा आणि परवरी 50 केसी आहा. म्हणजे 154 केसी आहा. भितर म्हापशान आयज 2 केसी मेळ्ळ्या. तिसरे प्रमोद, ही बोडकिश्वराची जात्रा येता आतां आणि जात्रेचे सीझन चालू आहा. ते हितून ती जात्रा कशी कितें सेलेब्रेट करपाची, व्हडली जात्रा, गर्दी खूब जातली. कोविडाचे हे आसा आणि गव्हर्मेंटाचे हे डेप्युटी कलेक्टराकडे तेंच्यांनी वचून हे केलां. डेप्युटी कलेक्टरान थोडे तेंकां कितें मर्यादा पाळपाच्यो हे ते सांगले. NCPन डिमांड केला की ती जात्रेक परमिशन दिवचें म्हणून. हे आसले बार्देशांची अपडेट. थँक्स श्याम. हांव थंयच्यान वता. वास्को विक्रम आसा आमचे बरोबर. विक्रम, कितें आहा आयची अपडेट? सर आता जशें काय आमी शेल मेळावळेचेर जशे लोक प्रोटेस्ट करता तशें पळयलें तातूंत भितर अशें आयकूंक येता की आमचे वास्कोचे थोडे जे लिडर आशिल्ले म्हणजे शंकर बामणकर जे सपोर्ट आशिल्ले ते तातूंत इनवॉल्ड आशिल्ले. आनी अशें एक सिमिलर एक म्हणजे प्रोटेस्ट आतां मोर्मुगांव तालुक्यात जावंक शकता अशें लक्षणां दिसता. कित्याक की म्हणजे आयज सर जे साऊथ वेस्ट डबल ट्रॅकिंगाचे जे प्रोजेक्ट आशिल्ले विच वॉज अपोज्ड बाय दी वेलसांव बेल्ट म्हणजे ते कांसावले त्या वाटेन हाजे पयलीं एजिटेशनां जाल्लीं. पूण खंय तरी सर आयज ताका नॅशनल बोर्ड ऑफ वायल्ड लायफ NBWL खंय तरी नॉड मेळ्ळा आनी हाका लागून सर एक बरो टेन्स सिच्युएशन जाला. जेन्ना आमी आयज कुठ्ठाळीचे आमदार अलिना साल्दनाक मेळ्ळे ती मातशी बरी बेजार आशिल्ली. डिस्पायट बिंग अ BJP MLA तिने आपल्या गव्हर्मेंटाक धुवन काडला आनी तिने क्लियर कट सांगला की गव्हर्मेंटान लोकांचे जे रायट्स आसा जावं लोकांचे जे डिमांड आसा ताजेर एक मातशें लक्ष घालचें आनी जस्ट बिकॉज इन द नेम ऑफ डेव्हलपमेंट कितें कितें करचें न्ही, लोकांचो रायट तांच्यांनी डिसरप्ट करचो न्ही. तिने क्लियर कट सांगला की जे
युनियन मिनिस्टर आसा ते परते परते ट्वीट करतात. ते बीजेपीचे युनियन मिनिस्टर आसून सुद्धा तांच्यांनी तांकां कांयच गोंयचे ग्राउंड रियलिटी खबर ना आणि ज्या प्रमाणे ते ट्वीट करतात तांच्यांनी गोंयांत येवन दाखोवचें लोकांक की तुमी कितें दाखोवंक सोदता, कितें करूंक सोदता. तुमी जरी पॅसेंजरा खातीर जरी ट्रेन डबल ट्रॅकिंग करपाची आसा जाल्यार वी ऑलरेडी हॅव कोंकण रेल्वे. कोंकण रेल्वेचे लोक भरपूर ट्रॅव्हल करतात आणि जे साऊथ वेस्टर्न रेल्वे ट्रॅक आसा इट इज व्हेरी अंडर युटिलायज. तो खंय तरी हो कोळसो ट्रान्सपोर्ट करपा खातीर हो डबल ट्रॅकिंग जाता असो ताचो अंदाजो आसा. तांच्यांनी सांगलां क्लियर कट की हे जे डेव्हलपमेंट आसा इज अगेन्स्ट द पीपल आणि जे तांच्यांनी इवन निलेश काब्राल तांच्यांनी शी हॅज हिट आउट पण तांच्यांनी सांगलां की निलेश काब्राल आपल्या बरोबर आयिल्लो, आपल्या बरोबर ट्रॅकाचेर चल्लो 4 किलोमीटर चल्लो पण लेफ्टूय पळोवंक ना रायटूय पळोवंक ना घरा पळोवंक ना म्हणटा. आणि तांचे म्हणणें आसा की ताणें सांगलां की डबल ट्रॅकिंग इज इम्पॉर्टंट पूण लोकांची घरा वता ते कोण पळयतलो. लास्ट आसा तिणें इतली ती बेजार आशिल्ली म्हणजे शी हॅज हिट आउट द सीएम. ती म्हणटा की सीएमान सांगलां की आमी कोळसो जो हँडलिंग आसा वास्कोन और इन गोवा वी विल कट डावन बाय 50%. जरी 50% कट डावन जरी जावपाचो आसा देन वाय इज द नीड ऑफ डबल ट्रॅकिंग. आणि सपोज जरी डबल ट्रॅकिंग तुमी जर हाडटा आणि कोळसो तुम्ही कमी करता म्हणटा जाल्यार ती सांगता कितें इट इज जस्ट एन एजेंडा म्हणटा टू कंप्लीट डेव्हलपमेंट एट एनी कॉस्ट. इन द नेम ऑफ डेव्हलपमेंट इट इज ओनली डिस्ट्रक्शन. ती म्हणटा की आमकां सीएमान फक्त सांगलां की 50% कोल रिड्यूस करता बट वेर इज द रिटर्न अश्युरन्स. आमचे कडेन रिटर्न अश्युरन्स कांयच ना अशें तिचें म्हणणें आसा सर. म्हणजे समवट ती बीजेपीचे आमदार जावन सुद्दां ती सद्याक तरी हांगा एक बेजाराचो वातावरण चालू आसा सर. दिस इज द फ्रॉम थँक्स अ लॉट विक्रम. हांव तुमच्यान वता विवेका मऱ्याक फोणेची अपडेट घेवया क्विकली. विवेक कितें चल्लां? प्रमोद पयलीं म्हणल्यार आतां 5 सुमार हांगसर पावस बरोच पडपाक लागला फोंड्या. दुसरी गजाल लोकांचे सगळ्यांचे जे लक्ष आहा ते शेळ मेळवली वाटेनूच आसा. म्हणल्यार लोक सगळे उलोवपाक लागले की ह्या लोकांक कसो सपोर्ट करपाचो कित्याक सरकार इतले पद्दतीन तांकां काल जे तांकां उठयले थंयच्यान आंदोलकांनी आणि पांय दिलो आणि अशें तशें म्हणून जे आयकोंक येता ताका लागून खुबशे सपोर्टर्स आहा ते फुडें सरल्या तांकां हेल्प करपाक, तांकां सपोर्ट करपाक प्रमोद. आणि कोविडाच्यो म्हणलेले 10 भितर केसी आहा. सो सध्या तरी कोविड म्हाका दिसता खूब केसीस आतां कमी जाल्ले आसा फोंड्या प्रमोद. थँक्स अ लॉट विवेक. हांव इतल्याचेर थांबता. खेळ मेळावली जे कितें जाता ते जशें घडटा तशें आमी तुमचे मरे हाडत रावतले. रातयांय कितें जाल्यार हाडत रावतले. पण एक सद्याची जी अपडेट आसा ती लौकिकान आनी कल्पेशान तुमकां दिल्या. व्हेरी क्लियर थिंग. पुलिसांचो अख्ख्या गोंयच्या पुलिसांचो फोर्स सद्या वाळपय आसा आनी थंयच्यान ते खंय वतले कितें करतले हें म्हाका दिसता आज रातयांक चड स्पश्ट जातलें. हांव इतल्याचेर थांबता. थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दीस ब्रॉडकास्ट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.